काँग्रेसीची बी लायन भाजपा प्रवेशा खातीर आपल्या संपर्कात आशिल्ल्याचो दावो मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी केला. एकल्याक भाजपांत घेवन आमी समाधानी आसात. आतां हेरांच्या प्रवेशाक लागून आमच्यात कोफूस जावं नाका. तांकां घेवपाक जाय जाल्यार छाननी करून तशेंच भाजपा नेत्यांची मतां विचारांत घेवन तांचो पक्ष प्रवेश करतले अशें माविनाचें म्हणणें. Many people are in touch with me, you're right. there is a B line. But as I said, म्हाका सगळ्यांकूच घेवन हिंगा म्हणजे कन्फ्युजन केल्लें नाका, आमचे भितर कोंफू जावंक केल्लें. एक आमी घेयला, आमी हॅपी आहा आनी हेरां सारकें स्क्रुटिनी करून सगळ्यांची परवानगी घेवनूच हांव तें डिसिजन घेतलो. हांव एकटो घेवपा ना. But there is a B line already. Of course, there is a B line. Everybody wants to join. They have realized, especially after those 3 state election, Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh, तांकां दिसता काँग्रेसी फ्युचर नाच म्हूण, आनी ताका लागून मागीर हिंगा दुसरेच भाशेन मागीर उलोवपा लागता, करता. तुका सांगलां न्हू केव्हा करता ते.